नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मिरसांगाची भजी। भजी करपाक हांवें 1 वाटी चण्याचें पीठ घेतलां, बेसन, तातूंत हांव 1 चमचो तांदळाचें पीठ घालतां। तांदळाचें पीठ घातलें म्हणटकच भजी खावपाक कुरकुरीत लागता। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, पाव चमचो घालता जिऱ्याची पावडर, 1 चिमूटभर घालता सोडा, थोडी ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर हांवें बारीक शिनून घेतल्या, मिक्स करून घेवया। हरव्या मिरसांगाची भजी करता, ताका लागून हांवें मिरचीची पावडर घालूना। हातून थोडे थोडे उदक घालून पीठ कालून घेवया। पीठ कालयता आसतना पातळ करपाक जायना, मातशें दाटशें दवरपाक जाय। पिठांतले गोळे सगळे मोडून घेवपाक जाय आनी पीठ कालून बरें स्मूथ जावपाक जाय। हे पळयात, पीठ अशें जावपाक जाय। आतां हें पीठ 15 ते 20 मिनटां आमी अशेंच दवरुया, मातशें फुगपाक जाय। ह्यो हांवें भजी करपाच्यो मिरसांगो घेतल्या। हे पळयात, ह्यो मिरसांगो धुवन ताजे हांवें मदल्यान 2 कुडके केल्या। अशें करून हांवें कुडके करून घेतल्या आनी कुडके केल्या नंतर तातूंतल्यो हांवें बियो सगळ्यो काडून घेतल्या। हातूंतल्यो बियो काडून घेवपाक जाय। हे पळयात, बियो हांवें सगळ्यो काडून घेतल्या। आतां हाका थोडेशें मीठ लावन घेवपाक जाय। मीठ अशें व्यवस्थित लावन घेवपाक जाय। मीठ लायल्या नंतर मिरसांगांचो तिखटपणा कमी जावपाक जाय, ताका लागून हांव 1 चमचो धंय घालतां। हे धंय मिरसांगांक अशें सारकें बरें व्यवस्थित लावन घेवपाक जाय। चण्याचें पीठ आमी कालून दवरलां, ताज्या बरोबर ह्यो मिरसांगोय बी आमकां 15 मिनटां अश्योच दवरपाक जाय। मिरसांगो आनी पीठ भिजत दवरल्यार 15 मिनटां जालीं। आतां आमी भजी तळपाक घेवया। गॅसार हांवें कायलीन तेल घालून तेल तापत दवरलां। पयलीं आमकां तेल बरें तापोवन घेवपाक जाय। तेल पयलीं बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापल्या नंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। अशी एक एक मिरसांग घेवन अशी आमकां पिठान बुडोवन घेवपाक जाय। सगळ्या वटल्यान ताका पीठ लावन घेवपाक जाय आनी ही आमकां तेलान अशी हळू सोडपाक जाय। मिडियम गॅसाचेर भजी तळून घेवपाक जाय। मिरसांगो भितर पर्यंत भाजपाक जाय। आतां हे आमी परतून घेवया। पळयात, भजी मस्त तळून जाल्या, सगळ्या वटल्यान बरी फ्राय जाल्या। आतां हांव काडून घेतां। अशीच आतां हांव बाकीची सगळी भजी तळून घेतां। अशी ही मिरचीची भजी धंय घातिल्यान खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।